00:25 आवर्साचे रात्रीच्या सकाळचे फुडें अर्ली मॉर्निंग एअरपोर्ट डायरेक्टराक मेल आयलो फ्रॉम अननोन सोर्सीस सेइंग दॅट ते आजूर एअरलायन्स जो फ्लायट आसा रशिया टू गोवा 4:15 लँड जावप आसलें तितून थंय बॉम्ब आसा म्हणून ताणें एक इन्फॉर्मेशन दिली. सो तितून इन्फॉर्मेशन सगळे पास आउट केले आनी आमकांय अलर्ट केले. कंट्रोल रुमान आमकां अलर्ट केले. सो आमी सगळे आमची प्रिकॉशन स्टँडर्ड ऑपरेटींग हे आसा तितून आमी सगळ्यांक आमी अलर्ट केले. तितून आमचे ATS मागीर डिस्ट्रिक्टाचो स्टाफ मागीर फायर ब्रिगेड ATS सगळ्यांक मोबिलायज करून आमी रेडी पोजिशनान रावले आनी थंय रावन सगळे आमी अरेंजमेंट प्रिकॉशन सगळे घेतले आनी त्याच्यान आमी मिटींग चालू आशिल्ले. सो मिटींग करता आसतना तितून ते हितून एअरपोर्ट डायरेक्टर आनी सगळे कन्सर्न ऑफिशियल तितून मागीर तांकां इन्फॉर्म केलें जे फ्लायटीन येताले पायलटाक बी आनी तो फ्लायट आसा तेंच्यांनी मागीर ऑन रूट टू गोवा उझबेकिस्तान थंय ताका लँड केलो फ्लायटाक. थंय लँड करून तो थंय अरावंड 4:30 तो लँड जालो थंय हितून उझबेकिस्तानात 3:30 लँड जालो आनी थंय तो आमी आख्खो थंय ताजो सेक्युरिटी चॅक जावन तो मागीर तो गोंयान येतलो. प्रेझेंट सिच्युएशन कितें आसा चॅकिंग जालें कितें कळ्ळें इन्फॉर्मेशन आतां प्रेझेंट सिच्युएशन आमकां कांय खबर ना तेजें कितें तें पण मुवमेंट थंयच्यान लीव जातकूच आमकां हांगा इन्फॉर्म करता ते आनी तो फ्लायट हांगा गोंयान येतलो तो कित्याक हांगा वेटींग पॅसेंजर्स आसा रशियाक परत वचपी तांकां ड्रॉप करतलो आनी हे पॅसेंजर परत रशियाक वतले. कितले पॅसेंजर्स आसले क्रू मेंबर कितले आसले तितून क्रू आशिल्ले ते 7 क्रू आशिल्ले आनीक 240 पॅसेंजर आसा. साहेब अशें आनी एक सेम इन्सिडंट घडलेलो केन्ना घडलेलो कितें जालें एक अरावंड 15 दीस पयलीं जानेवारीन तो इन्सिडंट जालो सेम तो विथ आजूर एअरलायन्स. सो तो मेसेज ताजो जनरेट जाल्लो हितून रशियान आनी रशियानूच ताका इन्फॉर्म केलें बट वेरेज हो आसा तो आमकां मेसेज एअरपोर्ट डायरेक्टर येयला ईमेल अबावट दीस बॉम्ब. बट आमी कांय चान्स घेयना. सो सगळे आमी प्रिकॉशन्स घेतले स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर आमी फॉलो करून आमी ते सगळे प्रिकॉशन घेवन आमी ते आतां व्हेरीफाय करता.